नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी दक्षिण आफ्रिका आणि ग्रीसाच्या 4 दिसांच्या भोंवडेर वचपाक भायर सरले. दक्षिण आफ्रिकेतल्या जोहान्सबर्गांत आयोजित जावपी 15व्या ब्रिक्स शिखर परिशदेत प्रधानमंत्री वांटेकार जातले. ह्या भोंवडेर वचच्या पयलीं प्रधानमंत्र्यांनी जारी केल्ल्या वक्तव्यांत विविध क्षेत्रांत दोन्ही देशांमदीं सहकार्याचे विशय तशेंच संस्थात्मक उदरगतीचो नियाळ घेवपा खातीर ब्रिक्स परिशद ही उपयुक्त संद आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या भेटे वरवीं ब्रिक्स देशांमदीं सहकार्याचें नातें सुरू जावंक एक नवो अध्याय चालीक लागतलो अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. ऑगस्टाच्या 25 तारखेक प्रधानमंत्री ग्रीस भोंवडेर वतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जोहान्सबर्ग हांगा जावपी ब्रिक्स वेवसायीक परिशदेत संबोधित करतले. ह्या वेळार परिशदेत वांटेकार जावपी वेवसायिकांनी प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या भेटेविशीं उत्सुकताय उक्तायल्या. तशेंच दक्षिण आफ्रिकेतल्या वेवसायिकां बरोबर वेपार करपा विशीं नवी उर्बा वेवसायिकां मदीं संचारल्या अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. दक्षिण आफ्रिकेत स्थायीक जाल्ल्या भारतीय समुदायाच्या नागरिकांनी प्रधानमंत्र्यांच्या भेटे वरवीं दोनूय देशां मजगतीचे संबंद अदीक घटमूट जातले अशी आस्त उक्तायल्या. हम लोग टेक्सटाइल में हैं. इधर टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है. इधर 2 कंपनी है, एक प्रीला करके और एक तय्यून टेक्सटाइल करके. तो दोनों कंपनीज अवेलेबल है टेक ओवर करने के लिए. दे आर अवेलेबल फॉर सेल. तो उसके लिए हम लोग विजिट किया और वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ टेकिंग ओवर, बाइंग दैट वन एज अ होल, रनिंग इट एंड गिव सम एम्प्लॉयमेंट टू साउथ अफ्रीकन पीपल ऑल्सो. मोदी जी के बारे में क्या कहे, वो तो आई रियली लव, आई एम वेरी मच फैन ऑफ मोदी जी. एंड वो जो काम कर रहे हैं वो दैट इज़ रियली अनबिलीवेबल. टेकिंग अप आवर कंट्री एंड मेकिंग आवर कंट्री, अपना देश का नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा कर रहे हैं. तो वेरी प्राउड ऑफ हिम. हमें यहाँ इनविटेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका से कि आप यहाँ इनवर्ड इन्वेस्टमेंट या बाइंग करें. पहले मैं बता दूं कि हम लोग इंडिया से हैं और हम लोग राइस कस ऐश और कोल ऐश के ऊपर में टेक्नोलॉजीज बनाए हैं और उनके अराउंड हम बिजनेस इंडिया में ऑलरेडी कर रहे हैं. वी फाइंड इट कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हर कॉन्टिनेंट में जानी चाहिए, इसलिए हम साउथ अफ्रीका आए हैं. हम जानते हैं यहाँ भी फ्लाई ऐश का प्रॉब्लम है जिसको हम हमारे टेक्नोलॉजी से रिजॉल्व कर सकते हैं. और एज फार एज उनके लीडरशिप की बात है, यहाँ हम वो मैजिक और फेनोमेनन देख पा रहे हैं कि लोग चाहते हैं इंडियन लोगों के साथ बात करना, उनकी संस्कृति के बारे में जानना, और वो हमारे साथ पिक्चर्स खींच रहे हैं, हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, गूगल ट्रांसलेटर से थैंक यू दिखा रहे हैं, धन्यवाद दिखा रहे हैं. तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ फेनोमेनल हियर. हमारे प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप उनके ऊपर इतना भावी हो गया है, तो वो देख के वो बोलते हैं कि हमें फ्रेंडशिप का आइए और हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को हेल्प कीजिए. तो हमने लास्ट 10 दिन में बहुत सारी इंडस्ट्री को विजिट किया. उनको हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हमारी इंडियन मशीनरी, उसके बाद में टू रन द यूनिट, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, स्किल्ड मैन पावर, and to repair their existing machine they need our help. So we are helping them also, and we are bringing the new investor to invest here to make the joint ventures in a textile industry. And we are very much happy, and many of our investors are very much interested to invest in South राष्ट्रपती Africa. द्रौपदी मुर्मू 3 दिसांच्या गोंय भेटेर आयल्यात. आयज सांजे 4:30 वरांचेर त्यो आझाद मैदानाचेर वचून हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपतल्यो. उपरांत सांजे 6:30 वरांचेर राजभवनांतल्या दरबार सभागृहांत राज्यपालांनी आयोजीत केल्ल्या नागरी येवकार सुवाळ्यांत त्यो वांटेकार जातल्यो. फाल्यां 23 ऑगस्टाक राष्ट्रपती 34व्या गोंय विद्यापीठाच्या परबीदान सुवाळ्यांत वांटेकार जातल्यो. हो सुवाळो राजभवनांतल्या दरबार सभागृहांत जातलो. ह्या वेळार आदिवासी समाजाच्या कांय गटां वांगडा त्यो चर्चा करतल्यो. उपरांत फाल्यां सांजे गोंय विधानसभा संकुलांत विधानसभा वांगड्यांक त्यो संबोधीत करतल्यो. ह्या फाटभुंयेर येरादारी खात्यान जारी केल्ल्या सुचोवणेंत भौशीक येरादारी आराखड्यांत कांय बदल घडोवन हाडल्यात. आयज दाबोळी विमानतळ ते वेर्णा राष्ट्रीय महामार्ग 66 ते बांबोळे, गोंय वैजकी महाविद्यालय ते दोनापावला ते मिरामार आणि मिरामार सर्कल ते भाऊसाहेब बांदोडकर पुतळ्या मेरेनचे रस्ते भौशीक येरादारी खातीर बंद उरतले. फाल्यां 23 ऑगस्टाक राजभवन ते बांबोळी ते परवरे आणि अटल सेतू मेरेन रस्ते भौशीक येरादारी खातीर बंद उरतले. छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमच्या खातीर
दैवत आसात आनी हे विशीं कोणाच्याच मनात कसल्याच तरेचो दुबाव आसपाचें कारण ना अशें प्रतिपादन बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी केलां. पणजेंत आयोजीत केल्ल्या चैतन्य प्रतिश्ठानाच्या सैनिकांसाठी एक राखी ह्या कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. राष्ट्रभक्तीचो अभाव आसप म्हणजे अशें घडटा. राष्ट्रभक्तीचो अभाव आसतकच आमकां प्रश्न पडटा की ज्या वेळार जनगण मन किंवा वंदे मातरम गायलें वता त्या वेळार आमी ताचे उबें रावचें काय बसचें असो मनान आमच्या भाव येता. असो प्रश्न कित्याक येवपाक जाय? राष्ट्रभक्तीची भावना कमी असल्या कारणान हें अशें जाता. राष्ट्रभक्तीची भावना या देशाच्या संदर्भातली भावना कमी असतकच आमकां प्रश्न पडटा की शिवाजी महाराजाक देव म्हणचे का कितें म्हणचे काय म्हणून प्रश्न कित्याक पडपाक जाय? जाणी जाणी ह्या देशाचे या संस्कृतीचे हांगासरल्या धर्माचे संरक्षण केल्लें आसा ते सगळे आमकां देवता स्वरूप आसात. तांच्या बद्दल आमच्या मनात भाव वेगळो आसूंक शकना. कोणाक कित्याक दिसपाक जाय अशें? राष्ट्रभक्तीचो अभाव आसतकच राष्ट्रभक्ती ना जातकच अशे प्रश्न निर्माण जातात. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उद्योजक मनोज काकुलो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. चैतन्य प्रतिष्ठान फाटलीं 10 वर्सां सैनिकां खातीर राखयो धाडटा. तांचो हो उपक्रम सैनीक तशेंच हेर लोकांकय प्रेरणादायी थारला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयोजकांची तोखणाय करतना म्हळें. ते धाडटात आनी धाडपा खातीर इनिशिएटीव श्री राजेंद्र आर्लेकर हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल ते सातत्यान धाडटाले. म्हाका दिसता फाटलीं 2 वर्सां तांकां स्वता राखी बांदपाक मेळ्ळा हें तेंचें भाग्य आसा. हिमाचल प्रदेशांत असल्या कारणान तेंच्यांनी स्वता राखी वचून सैनिकांक बांदपाचें भाग्य तांकां मेळ्ळें. खरें म्हणजे आमच्या भुरग्यांचें भाग्य आसा की आमकां सैनिकांक राखी धाडपाक चैतन्य प्रतिष्ठानान एक संदी दिली. चैतन्य प्रतिष्ठान वेगवेगळी कामां स्पेशली स्पेशल भुरग्यां खातीर हायस्कूल चलोवपाचेंय काम ते उसगांव हांगासर करता. सातत्यान अशाच पद्दतीची वेगवेगळी कामां चैतन्य प्रतिष्ठानच्या वतीन गोंयांत सातत्यान घडटा. खूब बरें दिसता की ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान परत एकदां म्हणजे आमी देश प्रेम जागोवपाचें काम म्हणजे हांव अशें म्हणना की भुरग्यांच्या मदीं परत एकदां जे चैतन्य निर्माण करपाचें काम हे चैतन्य प्रतिष्ठानाच्या वतीन करता. तांच्या कामाक हांव शुभेच्छा दिता. वडील नागरिकां खातीर खासा हेल्पलायन नंबर स्थापीत करतले तशेंच तांच्या सगळ्या विशयांचेर बारकायेन नदर दवरून पुलीस दळ तांच्या मजती खातीर सदांच तत्पर आसतलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रीय ज्येश्ठ नागरीक दिसाच्या कार्यावळी वेळार उलयतना सांगलें. ही कार्यावळ गोंय पुलीस आनी 24/7 केअर फाउंडेशन हांणी म्हापश्यां घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार डीजीपी जसपाल सिंग, उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक नितीन वॉल्सन, आयजीपी ओम वीर सिंग विश्नोय, उत्तर गोंयचे उपविभागीय पुलीस अधिकारी जिवबा दळवी हाजीर आशिल्ले. उत्तराखंडात राज्य हवामान खात्यान फुडल्या 48 वरां खातीर गडवाल आनी कुमाऊ वाठारांत उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दीत रेड अलर्ट जारी केला. वांगडाच राज्यांतल्या हेर जिल्ह्यांनी शुक्रार मेरेन उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास आसा, जाका लागून उत्तराखंडात येलो अलर्ट जारी केला. हवामान विभागाच्या अदमासा प्रमाण देहरादून, तिहरी, पौडी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावल आनी उधमसिंह नगर ह्या वाठारांनी रेड अलर्ट जारी केला. राजस्थानातल्या जयपुरात भारताच्या यजमानकेखाला आयोजित G20 परिषदेच्या चौथ्या 2 दिसाच्या व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाची बसका सुरू आसा. आयज ह्या बसकेचो दुसरो दीस. ह्या बसकेत व्यापार आणि गुंतवणूक खात्याचे राष्ट्रीय तशेंच हेर देशांचे सचिव आणि अधिकारी, थळाव्या तशेंच आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी अशे 300 परस चड वांगडी ह्या बसकेत वांटो घेतात. व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्रालयाची बसका 24 आणि 25 ऑगस्टाक जातली. आणि आता वेळ उरला फक्त एका दिसाचो. भारताच्या सगळ्यात महत्वाच्या चंद्र अभियानाचे सपन पुराय करपाच्या वाटेर चंद्रयान 3 आसा. थारायल्ल्या कार्यावळी प्रमाण फाल्यां 5 वरां उपरांत चंद्रयान 3च्या लँडर मॉड्यूलाक चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर देंवोवपाची प्रक्रिया सुरू जातली. लँडिंगाची प्रक्रिया खूपच नाजूक आणि कठीण आसा. निमाणी 15 मिनटां चंद्रयान अभियाना खातीर खूपच महत्वाची आसतली. चंद्राचेर वायुमंडळ नाशिल्ल्या कारणान पॅराशुटाच्या मजतीन लँडर देंवतले. हाचे खातीर लँडरांत रॉकेट बसयल्यात.
यानाचो वेग नियंत्रित करून सॉफ्ट लँडिंग करपाचो यत्न आसतलो. लँडिंगा उपरांत लँडर पृथ्वीचेर संदेश धाडटलो. भारताचो तरणाटो बुद्धीबळ खेळगडो आर प्रगनंदा हाणें संवसारीक बुद्धीबळ सर्तीच्या निमाणे फेरयेत पावल घालां. उपांत्य फेरयेत ताणें अमेरिकेचो ग्रँड मास्टर फॅबियानो कॅरुआना हाचेर जैत जोडलें. 18 वर्सां पिरायेचो ग्रँड मास्टर प्रगन्नानंदा निमाणे फेरयेंत ग्रँड मास्टर मॅग्नस कार्लसन हांच्या आड खेळटलो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा चुकता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.